येवकार हांव सुशांत गावस सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स। कोरोनाचो हुस्को वाढलो, बुधवारात 200 नवे दुयेंती सापडले। तज्ञांचो सल्लो घेवन कोरोना नियंत्रणा खातीर करतलो वावर म्हणटा भलायकी मंत्री। शिगम्या निमतान बोर्डे दिवचले जालो होमकुंड। होमकुंडांतल्यान वचपी धोणांक पळोवपाक भाविकांनी केल्ली गर्दी। फुडल्या विधानसभा वेंचणुकीत 70 ते 80% तरणाट्यांक दितले संद, सांगता गिरीश चोडणकार। बंद दराआड चलिल्ल्या राजकारणाचेर उलोवप मात टाळ्ळे। हुस्को वाढला, बुधवारात 200 नवे कोरोना दुयेंती सापडले। कोरोना संसर्गाक लागून एकल्याक मरण आयले। अशें आसले तरी दर्यावेळांचेर चलपी पार्ट्यो मात चालूच आसात। तज्ञांचो सल्लो घेवन कोरोना नियंत्रणा खातीर वावर करतले, भलायकी मंत्री विश्वजितान सांगले। सरकारान 144 जमावबंदी कलम लागू केला, तशेंच विधानसभा अधिवेशनय तहकूब केला। पूण प्रायव्हेट पार्ट्यां खातीर हे कलम लागू जायना खंय। पूण सर्वसामान्य लोकांनी मार्गदर्शक तत्वाक पाळो दिवचो आनी सुरक्षेचे नेम पाळचे, भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे सांगता। I would suggest, like in restaurants and all, 50% capacity seating. People should come forward. We are not a police raj state, and also Goa, we have to see there's a sustainable tourism development, where tourism happening, where we are able to, during COVID itself, we are able to have our businessmen and other all this, because during COVID we saw that people lost their livelihood. Having that livelihood and having a balance is very important. And for that, if you think that the government always needs to crack the whip, it's very difficult all the time for the government to crack the whip. It is for each individual to understand. You see youngsters, nobody wears the mask. You see, and it becomes a bigger load on the system, on the doctors, because how much are they going to put effort? There are states around us like Kerala, Karnataka and Maharashtra. They are at a very high level at the moment. And as a result of which Goa cannot get insulated, and we have people coming from the neighboring states. So we are just watching the situation. It's not that we will shy away from any responsibility. If the time comes, we will crack the whip. But let us just observe what is happening at the moment. We have to have a very different type of approach, and we are observing the situation. I think we'll come out with the Chief Minister's. I will talk to him, and with the interaction with the Secretary Health and him and Chief Secretary, we'll come out. We have to take overall our expert committee also views into consideration. नवीन SOP म्हणजे मागच्या रावया नाही, 124 150 पर्यंत हा आयल्या केसेस, काल बी 124 130 किती आशिल्ले केसेस। घाई करून नी जक रिएक्शन आणि डिसिजन घेवप सारखें नासता। हांवें काल असेंब्लीन बी सांगला, माझे मत कितें आसूं शकता, पण आमकां एक्सपर्ट कमिटीची एडवायस घेवन फुडें वयचें पडटलें। हेर राज्यांतल्यान येवपी प्रवाशा-विशीं भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे कितें सांगता ते पळयात। तूं बॉर्डरीचेर कसली टेस्टिंग करतलो? एकूच तू विचारू शकता की कोविड नेगेटिव्ह येते, थंय ट्रान्सपोर्टेशन सगळे ते अनइंटरप्टेड जावंक जाय, म्हणजे तशें कायदो तसो आहा। म्हणून आमकां सारकें ऑब्जर्व करून एट द मोस्ट आमी ते लोकांचे टेम्परेचर आनी इतर कांय गोश्टी आमी ते थरोवंक शकता। आमी काय थरोवंक ना आतां। रेल्वेच्यान लोक येता, तूं कितले टेस्ट करतलो रेल्वे स्टेशनाचेर? आमी फ्लायर्स जे येता, जे एअर ट्रॅव्हल, तेंचेर आमी कितें बंधन आनी कंपल्सरी कांय गोश्टी आमी चर्चा आमची चालू आहा। पळया कशें कितें चलता ते। कोरोना जागृताये खातीर पुलिशेन दर्यावेळांचेर मोहीम राबयला। दुसऱ्या वाटेन गोंय भोंवडेर आयिल्ली अभिनेत्री राखी सावंतान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची भेट घेतली। गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख। शिगम्या निमतान बोर्डे दिवचले मंगळारा होमकुंड जालो। देवाचे धोंड ह्या होमकुंडांतल्यान वतात। हो खीण पळोवपाक शेकड्यांनी लोक एकठांय आयिल्ले। जाऊ
आता घेऊया एक लहानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पालिका वेंचणुकीच्या पहिल्या टप्प्यात भाजपान बाजी मारली. कांय पालिकांचे नगराध्यक्ष अजूनय थारपाचे आसात. अशें आसले तरी दुसऱ्या टप्प्यातली पालिका वेंचणूक जाहीर जाल्या. दुसरे वटेन काकोडा कुडचडे पालिकेत भाजपा मदीं फूट पडपाची शक्यताय आसा. भाजपा गटातल्या 2 जाणांनी नगराध्यक्ष पदा खातीर अर्ज केल्यात. काकोडा कुडचडे पालिके वेंचणुकेत भाजपाचो तेंको आशिल्ले 7 जाण वेंचून आयिल्ले. उपरांत 4 अपक्ष उमेदवारांचोय आपल्याक तेंको आशिल्ल्याचें मंत्री निलेश काब्रालान सांगिल्लें. बुधवारा भाजपा पॅनलांतल्या 2 जाणांनी नगराध्यक्ष पदा खातीर दावेदारी दाखल केल्या. For the post of chairperson, I have received 2 nominations. One is by Vishwas Savandesai and second is by Balkrish Modalkar. So since we have received 2 nomination paper, tomorrow we'll be having elections, and before election if there is a withdrawal then it's a different story. आज 2 अर्ज बीजेपीचे जे बालकृष्ण वडारकर आणि विश्वास सावंतदेसाय जो बीजेपीचो अध्यक्ष आसा हाणें आपल्याल्या नगराध्यक्ष पदा खातीर अर्ज केले आणि एक नवेशें वातावरण निर्माण जालें की हे 2 बीजेपीचे उमेदवार जेन्ना 11 आयले म्हणल्यार की फाल्यां निवडणूक आसा नगराध्यक्षाची. उपनगराच्या खातीर एकूच अर्ज आयला आनी नगराच्या खातीर 2 अर्ज आयले. हातूंतल्यान कळटा की बीजेपी भितर खंय तरी कुडचड्या मतदारसंघात खंय तरी वेगळो गट आसा. कुंकळे पालिका वेंचणुकेत मात काँग्रेसीन बाजी मारली. भाजपाचो थळावो आमदार क्लाफास डायसाच्या पॅनलाक काँग्रेस फुडारी युरी आलेमावाच्या पॅनलान हारयलो. अशें आसलें तरी भाजपान अजुनूय हार मानूंक ना. भाजपाच्या विशाल देसायान नगराध्यक्ष जाल्यार रुपा गांवकरान उपनगराध्यक्ष पदा खातीर अर्ज केला. तांच्या विरोधात काँग्रेसीच्या लक्ष्मण नायकान नगराध्यक्ष जाल्यार एन्थनी वाझान उपनगराध्यक्ष पदा खातीर अर्ज भरला. फॉर्म भरले आसा की आमचे सध्या 5 जाणां आसात आमचे कडेन आनी तेगे 9 जाणां आसात. ते आमकां खबर आसा पूण तेका अपोज कित्याक दिवया म्हणून हे आमगे पार्टी डिसिजन की आमी फॉर्म भरचे म्हणून आमी दोगांनी हांवें एक भरला आनी रुपान भरला. चेअरपर्सन हांवें भरला आनी वायस चेअरपर्सन रुपान भरला आनी आमी 5 जाण एकटेन हांवें म्हणटा दाखोवपा लागून आमी भरले आसा. कित्याक तुमी दुसऱ्या घेवपाची बी कितें ट्राय करतले? आमी अजून हें केलें ना आमी पूण फाल्यां येता जायत जाल्यार अवश्य येवचें. आमी तेजेर कांय हें ना. चेयरपर्सन कालचे लक्ष्मण गणेश नाईक, प्रपोज्ड बाय उदेश नाईक देसाई आणि आयज चेयरपर्सन आयला विशाल शाबू देसाई, प्रपोज्ड बाय वीरेंद्र देसाई. वाइस चेयरपर्सन काल आयला झेवियर एंटनी वास, प्रपोज्ड बाय रेमंड डिसोजा. हेर बाकीच्या म्हापशें, मुरगांव, मडगांव, केपें आनी सांगे पालिके खातीर 23 एप्रिलाक मतदान जातलें. उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या. मुरगांव पालिके खातीर बुधवारा 3 जाणांनी उमेदवारी भरली. Forms from total 2 candidates. Total 3 nominations have been received. But 1 candidate has filed 2 nominations. Total only 3 nominations have been received as of now. गेल्या फावटी जाल्लें आमचें रिजर्वेशन तेन्ना आमी ऑलरेडी आमची टीम आमचे ऑनरेबल MLA कालू सरान डिक्लेअर केलेली आणि पण आता परते सुप्रीम कोर्टाचे आमचे जजमेंट येयले आनी तेज्या उपरांत रिजर्वेशन परते चेंज जाल्लें आसा. पण व्हडलोसो कांय इफेक्ट पडोंक ना कित्याक आमचे ऑनरेबल MLAचे अंडर आमची टीम जी आसा सदांच रेडी आसलेली. गोवा 365 खातीर सावर्डेच्यान प्रहर सावर्डेकर, कुंकळेच्यान रमेश नाईक रावत आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. विधानसभा वेंचणूक बेगीन जातली अशें सगळेच उलयताले पूण आतां युतीचें उलोवप चालू जाला. देखून विधानसभा वेंचणूक बेगीन जातले अशें दिसता. 2022चे वेंचणुकीत भाजपा परतून सत्तेर आयली जाल्यार हाका पुरायपणान आम आदमी पार्टी जबाबदार आसतली अशें प्रोग्रेसीव फ्रंटाचो फुडारी हृदयनाथ शिरोडकर म्हणटा. फुडली विधानसभा वेंचणूक भाजपा विरुद्ध गोंय अशी जावपाक जाय. सगळ्या विरोधी पक्षांनी एका मायचेर एकठांय येवन भाजपा आड लढचें पडटलें. ताका लागून तांकां एकठांय हाडपा खातीर फाटले 2 म्हयने आमचो वावर चालू आशिल्ल्याचें ताणें सांगलें. प्रोग्रेसीव फ्रंट ऑफ गोवा तुमकां सगळ्यांक खबर आसा 1 नोव्हेंबर 2019 पासून आमचो प्रयत्न आसा
की एंटायर ऑपोजिशन एकठांय येवचो म्हणून. तेन्ना तर आमचें अशें म्हणणें आशिल्लें की भारतीय जनता पार्टी प्लॅटफॉर्मार येवची म्हणून. कित्याक प्लॅटफॉर्मार येवची? तर हें गोंय हें सगळ्यांचें. जशें कर्नाटकांत सगळे पॉलिटिकल पार्टीज एक जाता, ते मागीर सरकार खंयचें आसूं, ऑपोजिशनान कोणूय आसूं, सत्तेर कोणूय आसूं, दे फायट जॉयंटली फॉर म्हादय. अशें आमच्या गोंयांत घडना. म्हूण आमचो पयलीं पासून प्रयत्न आशिल्लो की सगळ्यांनी एकठांय येवचें. आज ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान हांव सगळ्या ऑपोजिशनाक, ते मागीर गोवा फॉरवर्ड आसूं, काँग्रेस पार्टी आसूं, MGP आसूं, आम आदमी पार्टी आसूं, सगळ्यो पार्टीज ज्यो आसा जेंचें अस्तित्व खंय ना खंय आसा गोंयांत. जरी नवीन पार्टी आसली तेजें जर अस्तित्व आसा, तातूंत गोवा सुरक्षा मंच पार्टी आसा, ह्या सगळ्या लोकांनी आयज युनायटेडली फायट करचें पडटलें. आमी फाटले जवळ जवळ 2 म्हयने जाले सगळ्या पक्षांच्या लोकांक मेळटा. आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी 22चें इलेक्शन 1 वर्सीस 1 जावचें म्हणून. म्हणजे भारतीय जनता पार्टी वर्सीस गोवा. हांगा तुमी 40 आमदार घालून डू यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉयलर्स? आम आदमी पार्टीचो प्रश्न विचारूंक सोदता हांव की जर 40 आमदार तुमी घालतले जाल्यार डू यू वॉन्ट टू बी अ स्पॉयलर्स? कारण सगळ्यांक खबर आसा की आयच्या डेटीन आम आदमी पार्टी जर इलेक्शनाक रावली ती फक्त अपोजिशनाचे वोट फोडटले आनी तुमचेर खापर येतले की परत जर एक करप्ट सरकार, भारतीय जनता पार्टीचे परत जर करप्ट सरकार आयले जाल्यार ओन्ली अशे स्पॉयलर्स जे आसा पळय ते ताका रिस्पॉन्सिबल आसतले म्हणून. तेंच्यांनी सजमूंक जाय अशें आमचें तरी मत आसा. युनायटेड येवंक जाय अशें म्हाका दिसता. इफ दे वॉन्ट टू फायट प्रॉपरली विथ दीस जायंट्स. हे राक्षस न्ही, हे बसले ते हांगा सगळे आमच्या असेंब्लीन बसल्या राज्य करता ते राक्षस न्ही. तत्वां ना, कोणाच कडेन प्रिंसिपल्स ना. प्रिंसिपल्स जर आशिल्ले जाल्यार काँग्रेसायज जावची नाशिल्ली, प्रिंसिपल्स घेवन वतले आशिल्ले. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिगीस. काँग्रेसी भितर सद्याक वातावरण बरेंच तापलां. वरिश्ठ फुडाऱ्यांचेर जाहीर टिका जावपाक लागल्या. बंद दाराआड चलिल्ल्या अंतर्गत राजकारणाचेर काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकार कांयच उलयना. फुडल्या विधानसभा वेंचणुकीत काँग्रेसीचे 70 ते 80% उमेदवार हे तरणाटेच आसतले अशें गिरीशाचें म्हणणें. गिरीशान ह्या आदी 2 खेपे काँग्रेस अध्यक्ष पदाचो राजिनामो दिला, पूण ताचो राजिनामो अजुनूय स्विकारूंक ना. काँग्रेसी भितर सद्याक वातावरण बरेंच तापलां. वरिश्ठ फुडाऱ्यांचेर जाहीरपणान टिका जावपाक लागला. अशें आसलें तरी गिरीशान मात हाचेर उलोवप टाळ्ळें. आमचे खंय कॅन्डिडेट आसा थंय डेफिनेटली आमी तांकां हेल्प करपाक पयली. हे भायर प्रतिमान एक आरोप केला की काँग्रेसीन ज्या मातसो जाणटे कोण आसा ग्रँडफादर त्या काँग्रेस पळोवची ना प्रत्येक फॅमिलीक सुद्दां जाणटे नेणटे सगळे तरेचे लोक आसता. पूण आमी खंयच्याय फॅमिलीक जाणटे जाल्या म्हणून त्या मनशाक आमी केन्नाच भायर उडयनात. तांकां आमी रेस्पेदान दवरपाक जाय. तांचें मार्गदर्शन घेवनूच तो परिवार मुखार वयता. सो पॉलिटिकल पार्टीक सुद्दां सिनियर लिडर आसतात. सो सिनियर लिडर जाले म्हणून तांकां आमी भायर उडोवपाक शकना. तांचो मान सन्मान दवरपाक जाय. तांचो अनुभवय आमी यूज करपाक जाय. आनी तांचो तेंचे कडेन खूब अनुभव आसा जे मुखाले नवीन जे पॉलिटिक्स. आय अगेन वॉन्ट टू रिपीट वॉट आय बीन सेविंग. लोकांक गोंयच्या जाय की यंग आनी न्यू फेसीस दिवपाक जाय. आमी लोकांचो एजेंडा राबीत करतले आनी 70 ते 80% न्यू फेसीस आनी यंग फेसीस ह्या असेंब्लीक आमी दिता. हालींची इलेक्शनां आमी जाल्यार पळयल्यान आसाम, तामिळनाडू, केरला साम यंग भुरग्यांक तिकेटी दिल्ली आसा. युथ काँग्रेसच्या हाका मॅक्झिमम तिकेटी दिल्ली आसा. यंग महिलांक तिकेटी दिल्ली आसा. NSYचे लिडर्सांक तिकेटी दिल्ली आसा. सो अवर पार्टी चेंजिंग एज पर द डिमांड्स ऑफ द पीपल. आनी गोंयांत सुद्दां आमी लोकांक जाय, लोकांचो हावेस कितें आसा त्या प्रमाणे आमी काम करता. रोहित मोन्सेरात सोडल्यार आनी खंयचोय उमेदवार महापौर म्हूण पात्र नाशिल्लो. आवय मंत्री, बापूय आमदार आनी चलो महापौर. भाजपान आतां फॅमिली राजाचेर उलोवचें अशेंय गिरीश म्हणटा. पणजेच्या लोकांचो अपमान, पणजेचे नागरीक आसा त्या नागरिकांक इन्सल्ट केला. जो आतांच इलेक्ट जाल्लो आसा, जस्ट त्या फॅमिली राज करून तेणी 2012 काँग्रेस पक्षाक हें केलें. म्हणजे एक तेणी अशें सुद्दां हें केलें बीजेपी वाल्यांनी की कॅबिनेट मिटींग ब्रेकफास्ट टेबलाचेर. आयज आवय मिनिस्टर, बापूय आमदार आनी चलो मेयर. आतां आयज बीजेपीचे फॅमिली राजा बद्दल कितें आसा बीजेपीन सांगचें येता. एक परिवाराक 3 वेगवेगळी इम्पॉर्टंट पोझिशन. म्हणजे रोहित मोन्सेरात सोडले आनी कोण लायक मनीस नाशिल्लो पणजेन एकूय लायक नागरीक ना.
एकूय कॉर्पोरेटर ना इलेक्ट जाल्लो, जे पणजेकारांचेर अपमान हे केल्लो आसा, पणजेकारांचो इन्सल्ट केल्लो आसा आनी पणजेकारांक ग्रहीत धरलेले आसा. सो ह्या पणजेकारांनी हेजे उत्तर असेंब्ली इलेक्शनान दिवचे पडटले. RSS म्हणते बायलांक रिस्पेक्ट दिना, बायलांक पोजिशनूच दिना. RSSक आनी बीजेपीक दिसता की बायलांनी फक्त रांदचे कुडींतूच रावचें, भायर येवचें न्ही, आनी ती आयडियोलॉजी, ती मेंटॅलिटी ते कंटिन्यू करतात. गोवा 365 खातीर इर्शाद शेख. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. सोपो कर दिवपा वयल्यान मडगांवच्या SGPDA मार्केटात बुधवारा व्हडलो बोवाळ जालो. कर दिवपाक न्हयकार दिल्ल्या वाहनांक ठेकेदारान आडायले. दुसरे वटेन होलसेल नुस्तेकारांनी सोपो कंत्राटदाराक वाहनांचे शुल्क दिवपाक न्हयकार दिलो. ताका लागून चाळविल्ल्या कंत्राटदारान मार्केटाचे गेटीकच कुलूप लायले. होलसेल नुस्तें वेपारी संघटनेचो अध्यक्ष इब्राहिम मुल्लान SGPDA वांगडी सचिव वेतिका डागुराची भेट घेतली. तशेंच शुक्ल भरपाचेर यत्न केलो, पूण तिणी शुक्ल घेवपाक न्हयकार दिलो आनी कंत्राटदाराक पयशे दिवपाक सांगले. पळयात हे कोफुसांव. मागीर सकाळ येतकीर आमचे मेंबर आमकां म्हणपाक लागले आमी कशेंच मिलाक दिसाक पयशे दिवपाना. पयशे जे कितले आसूं, वराचे कितले चार्जीस आसा पळय ते आमी PDAक दितले. PDAक दिवपाक आमकां कांयच त्रास ना, प्रॉब्लेम ना. डेली नुस्तें हाडटले, विकतले आनी PDAक दितले आमी. डिसेंबर 2019 ते टेम्पररी ताका एक पयशे कलेक्शन करपाक अपॉयंट केल्लो, टेंडर दिवना ताका. ती लेटराची कॉपी दिता. तुम्ही जाणा आसतली हेजे मदीं ऑगस्टान काय जुलयान काय ऑगस्टान PDAन ताका भायर उडयल्लो. मागीर तो कोर्टाक वचून तेणे स्टे हाडून स्टेटस को मेंटेन करून म्हणून कोर्टान टायम दिल्लो आनी PDA परते थंय एपिलीच करूंक ना. कोर्टान सांगिल्लें तांकां टील द टेंडर, रोखडे टेंडर काड आनी तूं टेंडर दी म्हूण. पूण आज ते कोर्टाचे इश्यू जावन जवळ जवळ 8-9 महिने जाले, अजून पर्यंत तो टेंडर काडना. तुका सेम हे मिलाक दिसाक तुका कंटिन्यू करपा जाय जाल्यार तुवें आमकां बरें दिवचें. आयज बरें दी, आमकां PDA बरें दिवं दी. ते आमी मिलाक दिसाकूच अपॉयंट केल्लो आसा आनी 1-2 महिने टेंडर काडले. आमी मिलाक दिसाक कोत्र ना, तो आमगेलो दुश्मन न्ही. तो आमकां लीगली कितें आसा जावपा जाय. आमचे मेंबर आसा ते हेरेस जावपा जायना. उसको ऑथराइजेशन दिया है सोपो कलेक्शन करने का. कब दिया था? उसको जो है कौन सा लेटर डेटेड है, कौन सा लेटर है? उसका अभी आफ्टर लॉकडाउन या जुलाई में जब कोर्ट की वजह से खुला है, हमने लेवी कलेक्शन इंक्रीज किया है. उसके बाद ही उसी को हमने एक लेटर दिया था कि वही, क्योंकि पहले से वही था स्टॉप गैप अरेंजमेंट, उसी को कर रहा है. अब वही करेक्शन कर रहा है. तो अभी आपने जो है उसके अगेंस्ट में कंप्लेन किया था. हमने वो कंप्लेन का उससे वो मांगा था और उसका हमने रिप्लाई के बाद आपको एक लेटर भी दिया है. कलेक्शन का हमने उसको दिया है चार्ज, तो कलेक्शन वो ही लेगा. आप जे म्हाका पड कायद्यान म्हाका कितें रायट मेळ्ळो हा ते कायदे प्रमाणे तेणे पयशे दिवपा जाय आनी तेणे तेगे गाडयेन वचपा जाय. कित्याक आमकां लाखान पयशे भरूं पडटा, ते पयशे येवपा जाय, आमी खंयचे पळयतले. पूण चिटींग करपाक काय ना. ऑनलायन तर गेले जाल्यार PDA गेले, गाडी होलसेलान कितू एंट्री जाला की डिटेल मेळटा. आपणागे ओन चॅक ऑन PDA हारी करपाक हांव नको एका पयशे उचयले. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. जानेवारी म्हयन्यान भात रोयिल्ले, पूण उपरांत उदकच मेळूंक नाशिल्ल्यान तरवो सुकून गेलो. 3 म्हयन्यांनी काल कनालाक उदक सोडला. आतां उदक सोडून कितें फायदो? भाताचें पुराय लुकसाण जाला. पळयात खरपालच्या शेतकारांचे गाराणे. तिराळीच्या उदकाचे निबून रावप म्हळ्यार आपल्याच पांयाचेर कुराड मारून घेवपा सारकोच प्रकार. मागीर ते पिवपाच्या उदका खातीर आसूं वा शेतां शिंपपाक. कनालाचे बांदकाम उण्या दर्जाचे आशिल्ल्यान मदीं मदीं कनाल फुट्टात. ताका लागून शेतकारांक त्रास सोंसचो पडटा. जानाचे पयले विकाक येयल्या बरोबर आमी नांगरल्यार पयलो तरवो घातलो. तरवो रुजल आनी कामरेज करता म्हणसर परत पाणी बंद उडयलें ते कंप्लीट उडयलें. 3 म्हयन्यांनी काल येयला पाणी शेनवारा. तुमकां आतां कितें तेजो प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम म्हणजे आतां आमकां नुकसांच भरपाय तरी दिवपाचें न्हय. पळय म्हणून हांवें तरवो कितें हे 1 हेक्टराचे वयर आहा तें 10,000 स्क्वेअर मिटर आहा तें. पयले येतालेच न्हू, कंटिन्यू पाणी येतालें. पूण अशें चुकोन मागून तरी म्हणजे येतालें, अशें एकदम चुकोवंक दिनासलें. तरवो घातलो एक 15 दिसान भितर लावपाक जाय न्हू. सिवरेजीच्या उदकाक लागून शेतां पेड्ड्यार जाल्यांत. 5 वर्सां जालीं ही शेतां पेड्ड्यार आसात. वेळसांवच्या शेतकारांनी ही शेतां रोवपाची तयारी दाखयल्या. पूण शेतान येवपी सिवरेजीचें उदक दुसरी कडेन घुंवडावपाक जाय.
ते बगर शेतां रोवपाक मेळची नात. कुठ्ठाळेचो जिल्लो पंचायत वांगडी आंतोन वाजान शेतकारांक मजतीचो हात फुडें केला. हांव आमच्या सगळ्या शेतकार भावांक जे म्हजे लागीं कितें जाता वो आमचे कोर्ताली फार्मर्स क्लबाच्या नांवान तुमकां कितें हेल्प जाय तें आमी सदांच आसा. हांव मागता तुमी आमचे कितें हेल्प जाय जाल्यार तुमी सांगचें. जायतीं वर्सां जालीं आमचे जे वेलसांव थोडे जे शेतकार भाव भयणां येवन सांगूंक लागली आपूण शेत रोवपाक सोदता म्हणून. म्हाका एकदम उमेद भोगली कित्याक ती इतलीं वर्सां शेतां पाड आसलीं जी शेतां रोवंक ना ती रोवपाक सोदता म्हणून हांव तांकां खरेंच परबी दितां. पयर फाटीं झोनल एग्रीकल्चर ऑफिसरां कडेन एक मिटींग घेतली आनी आमच्या शेतकारांक ताणें जायती म्हायती दिली की कितें करून तुमच्या नानी मुखार वचपा जाता. सो ते म्हायतीचेर लोक जी शेतां आतां पाड आहाय 5 वर्सां सुमार जालीं पाड आहाय ती लोक तयार जाला आनी म्हाका सांगपाक लागलो बाबा आंतोन वाजाको जो तर आमकां फॅसिलिटी मेळटा मिशनरी तें साफ करपा बी आमी ती शेतां उलो आहाय ती पाड आहाय ती रोवपाक आपूण तयार जाता. गोवा 365 खातीर दिवचलच्यान महेश गोवेकार आनी वास्कोच्यान हिरू महाले. बुधवारा मळब निवळ आशिल्ले. वातावरणात व्हडलोसो फरक दिसून येवंक ना. सकाळ फुडें दवाची कुपां दाटून येतली. चडांत चड तापमान 35 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 ते 26 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत पावसाचो शिवर पडलो. पणजेत सगळ्यांत उणें 24.6 डिग्री सेल्सियस तापमानाची नोंद जाली. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळान घेवयात जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोगासो.